आंदोलन करपी टॅक्सी ड्रायव्हर ब्रेस्तारा कुडतरीचो आमदार अलेक्स रेजिनाल्डा बरोबर दाबोळे विमानतळार पावले। विमानतळ प्राधिकरण टॅक्सीवाल्या कडेन जे 50 रुपया शुल्क घेता ताच्या आड टॅक्सीवाल्यांनी आवाज काडिल्लो। ह्या वेळार कडक पुलीस बंदोबस्त विमानतळार आशिल्लो। इफी सोंपल्या उपरांत 5 डिसेंबराक हो मुद्दो परत घेवपाची टॅक्सी युनियनान निर्णय घेतला। आरडीएक्स गोवा दाबोळेच्यान प्रसाद नायक। हांव टोटल आनी एक्स्ट्रा आतां ही फी चालूच आसा। म्हाका एडिशनल स्टाफ दिल्लोच आसा, हाडलेलोच आसा। हांव हेंचो कायमचो धंदो बंद करतलो। लीगल आसा जाल्यार रावा, नाजाल्यार वसा म्हणून तेंच्यांनी चिंतूनी 50 रुपयाक लागून कायमचो धंदो बंद करपाक जाय। म्हाका काय ना, दिस इज लीगल, दिस इज सेंट्रल पॉलिसी, दिस इज सेंट्रल पॉलिसी। आय हॅव टू सपोर्ट दीस पीपल, आय हॅव टू सपोर्ट दीस एअरपोर्ट अथॉरिटी। आय कॅनॉट डू एनीथिंग, दॅट्स फॉर शुअर। सर पळय, तुम्ही एक MLA, तुम्ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन, यू टॉक टू देम नायसली। This is not the way, sir. No, and you are in good relation with the CM. I am not. How long to talk? Sir, go to the CM. No, talk to them. I cannot listen. Then what to do? No, what am I supposed to do? पोतून एकदा अंडरस्टँड करता तो एअरपोर्ट डायरेक्टर पुश घेता, कोणाको 50 रुपये घेता, थोडे पॅसेंजरां कडेन जे येताय आनी टॅक्सी वताय त्या कडेन। एअरपोर्ट डायरेक्टर हेरांको घेशना म्हणून कितें गॅरंटी आहा? आनी हेर पॅसेंजर कित्याक विचारनाय त्या कडेन तूं आमको घेता आनी तेंको घेशना कित्याक म्हणून? आतां हे पळय दुसरे पॅसेंजर येताय ते प्रायवेट व्हरों येताय लोक। तुगे फ्रेंड येता, कोण फ्रेंड येता आपणाय गाडगेन व्हरपाक, कोण आनी कोण येता, हाल ते तेंका घेशना म्हणून कितें गॅरंटी आहा हो एअरपोर्ट डायरेक्टर? सो आमगे फायट आहा ती गोंयकारां पासत। आज ही झूम इन पासून हांव सांगत आहा, ही झूम इन पार्किंग आहा ती PWDची तेंक हँडओव्हर केल्या। एअरपोर्टार पासून जी झूम इन आहा ती अजून देखून सेटबॅक आहा, लेन सारखे ना, तेगे कांय प्लॅनिंग ना, कांय ना। इतलें करून पासून हे 50 रुपये घेताय। हो एअरपोर्ट बरो प्लॅन जालो ना, प्लॅन करपाक जाता जायत करपाक थिंगा, पूण कोण नाही। सो 50 रुपया आमगेली आख्खी गोंयकारांगेली झूज ही एकल्यागे न्ही, टॅक्सीवाले भावांगे न्ही, एक्टिवेट करून आनी इफी चलत न्ही। आज इफी चलता, आज सगळे अरेस्ट करता म्हणून PI थ्रेटन करता। भितरडे म्हाका मातशी दिशी काँग्रेसवाले मुजे बाबा ते म्हटले एटलीस्ट हांव गव्हर्मेंटाचे हें कोण मुगे काँग्रेस म्हणले हांव काँग्रेसीन ना म्हणटे तेंक कितें मसाला मेळ बंद जातलो, हांव म्हाका भितर उडयलेले। सो हांवें तयारी दवरल्या भितर उडोवपाची। आज नाल्यार हाल पडटलो हांव, प्रॉब्लेम ना। आज आमी एअरपोर्ट आयिल्ले, सो इतल्याच खातीर येयल्ले की सगळे गोंयकार आमचे टॅक्सी भाव एक जावन ह्या झुजाक जे आमी आयज फुडें सरला तेका तेंको दिवपाक जाय म्हणून। तशें आमचे थोडे टॅक्सीकार आयले, कित्याक इफीचो बोवाळ आसा, तशेंच VIP गॅस येयल्ले आसा, तशेंच खूब जाण हांगा आयिल्ले आसा म्हणजे सेंट्रलाचे हेजे तेजे। त्या खातीर आमकां सर DYSPन रिक्वेस्ट केले की हे आज करनाकात, जे कितें आसा ते आफ्टर 5 तारीख जाल्या उपरांत तुमी हे करात म्हणून। सो ताका रिस्पेक्ट दिवन आमी आफ्टर 5 हे कितें करपाचें आसा पळय तें थरयलां। कितें करपाचें कितें आहा तें तुमकां कळटलें 5 तारखेक। तशेंच जे हांवें DYSPक एक क्वेशनूय केलो की थंय पुलीस जे तुमी दवरल्या तेंकां तुमकां कोण पुलिशेक पे करता काय? थंय दवरल्या ते बॅरिकेड उडयता फुडल्या गाडये फुडल्यान आनी पुलीस हॅव सपोर्ट देम। तेका लागून हांवें एक विचारलें, बट ते सांगता की तेंकां वयल्यान सेंट्रल गव्हर्मेंटच्यान वयल्यान येयला म्हणून ते करता। मायट बी ते करेक्ट आसा, कित्याक सेंट्रल गव्हर्मेंट, गोवा गव्हर्मेंट, they are the government servants, so they have to take action.